माझे नाव सुनील नाईक, हांव एक टॅक्सी ड्रायव्हर. आज तुम्ही पळयलां आसतलें की आमी सकाळच्यान हांगा आसा. हितून आमच्या वांगडा आख्खे पुलीस स्टाफ आसा, प्लस GMRचोय स्टाफ आसा. तुमी पळयताले फाटल्यान ते सगळे सकाळच्यान आमच्या वांगडा आसा. तेवूय आमची विचारपूस करता, आमी तेंची विचारपूस करता. आमकां बरें दिसता की बाबा चल गोंयचेच पुलीस आहा सगळे. मात वयर कोण बसलेले आहा ते भायले आसा, तांकां प्रोटेक्ट करपाक हे सगळे स्टाफ आमी गोंयकार रावल्या खंय दिसता. ह्या GMR कडेन हेच्या पयलीं जे शिव वॉरियर्स आहा पळय, CM वांगडा बसोन प्लस बाकीचे सगळे जाणां वांगडा बसोन बरी मिटींग घेतलेली. तेन्ना अशें जावं नासलें इतले लोक केन्ना रस्त्यार देंवना नासले. देंवले रे तेन्ना एक बरी बसका घेतलेली तेणी. म्हाका दिसता परवरी जाल्ली ती. आनी तितून सगल्यांक सांगलेलें बाबा केन्नाय कितें तरी एअरपोर्टार जातलें जाल्यार शिव वॉरियर्सांक कॉन्फिडन्सान घेतले म्हणून. गेले फावट कितें जालें, अकस्मात रातचो बोर्ड लायलो की आयज रातच्यान ही रेट हायक जातली म्हणून. आमकां इन्फॉर्मेशन कळ्ळें, आमी धांवून येयले जाल्यार ती मागीर दुसरे दिसा आमी सगळे मार्च करून हांगाच येयल्ले आनी हांगा येयले आनी ती रोल बॅक जाली. तो एक ट्रेलर कसो जाल्लो आमचो तेन्ना. आतां परत ट्रेलर करपाचें काय पिक्चर दाखोवपाचें? म्हाका दिसता आमकां पिक्चर दाखोवपाची गरज पडची ना. कित्याक आयज पळय जे डेलिगेशन गेला थंयसर तुमकां खबर आहा कितलो जालो तो. ते कितें तरी फेवरेबल करून गेल्या थंय कशें दिसता आतां इतलो वगत उलयता म्हणून. तुमी जाणा आसतले वाटाघाटी जाता आनी पावणेक वचत जाल्यार तुमी पळयता आसतले पयले फावट येयला तिसरे फावट जायसर खूब टायम वयता. पूण तिसरे फावट आतां म्हाका दिसता ऑलमोस्ट जावपाचें आहा कशें दिसता. कित्याक आतां ऑलरेडी 5:30 जावन गेली. हांगा पळोवंक गेल्यार तुमी म्हणटले की ना हांगा 5च जाल्या कशी. हांगा दीस कळना. खातीर हांव म्हणटा कितें तरी पॉझिटीव आन्सर आतां येवपाचें आसा हांगासर. आमी सकाळच्यान शांततेन ह्या एजिटेशना ते फुडें येल्लेले आसा. आमी कोणाकूच त्रास केल्लो ना. मातशें आमच्या पुलिसांक घेटीर त्रास जाले आमकां आडयले म्हणून. आमी केन्ना कायदो हातीन घेवन हांगासर येवकूच नासले. कायदो हातीन जाव जाल्यार घेतले म्हणल्यार सरकार ही परिस्थिती आमचेर हाडूं नाका. सकाळच्यान ही बायलां बसलेली आसा आपले. आज नवरात्री ती देवळान बसची काय हांगा बसची आहली? तेंचें काम आज देवळान आहलें. आमी कितें मागता तुमचे कडेन? आमी कांय मागना. जे 80 रुपया आहले तेच 80 रुपया दवरा म्हणून. आमी काय मागना. 80 रुपया दिता तुका आमी 80 रुपया. तूं आयज आमकां सांग आहलें बाबा सकाळीं की आपूण ते रोल बॅक करता, तुमच्या डेलिगेशनाक घेवन बसता आनी ते सगळे मेकळे करता म्हणून. इतलेंच जालें फायनल. काबार आयज इतले पुलीस आमकां राखोवंक नाका आहले. आयज इतली बायलां हे आमचे टॅक्सी ड्रायव्हर आपलो धंदो सोडून हांगा येवंक नाका आहले. CM सदांच सांगता, सदांच म्हणटा कित्याक तुमी बेश्टे उबे रावले. एकदम परवरी म्हटलेले सरान की तुमी कित्याक उबे रावले, धंदो पाड घालून कित्याक उबे रावले काय म्हणटा. आनी सरकार आनी एक म्हणटा, सरकार आनी एक कितें म्हणटा जाणा मरे, सरकार तुमच्या दारी म्हणटा. मात म्हाका जाल्यार ते चेंज करचें पडटलें. सरकार सदांच आमकां रस्त्यार हाडी. म्हाका हे दिसता सरकार सदांच आमकां रस्त्यार हाडी. कसली व्हडली एजिटेशनां खूब भाशेची जाली. मात सरकार सदींच आमकां हाडटा. खंय हाडटा? रस्त्यार. सरकार आमच्या रस्त्यार हाडी आनी आमच्या पोटार मारी. सगळ्यांचे पोट मारला पळय. म्हाजो धंदो काबार गेलो आयज. सकाळच्यान एक भाडें मारूंक ना. आमी हांगा आसा. अशें आतां चिंतचें पडटलें आमकां. खातीर म्हाजो CM कडेन एक रिक्वेस्ट आसा, कितें तें फायनलायज आयच्या आयज कर, नाजाल्यार हे सगळे भुरगे आज रातचे हांगा रावतले. जेवणाचो अरेंजमेंट करतात ते. खातीर आमी मागता जे गेल्या पळय खूब टायम जालो कितें तरी बरें घेवन भायर सरल्या. थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.